बाकीचे सगळे आमचे इश्यू आसा लायक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे फायर उजो पेटपाचे इन्सिडंट जाल्ले आसा तेजे आमी इन्वेस्टिगेशन करपाक लायले कित्याक पर्पजली उजो लागलेलो मँग्रोजाक उजो लायलो परत दोंगरांक उजो लायलो आनी हें कन्वर्जन करपाक लागून जाग्यांचें कन्वर्जन करपाक लागून हें चालू केल्लें सो हेजेर इन्वेस्टिगेशन मागलेलें मात तेवूय आजून पर्यंत कांय जावना सो फायर आमी आनी एक डिमांड घातलो तो फायर स्टेशन दिवचें म्हणून थंय तो म्हणटा की आमकां दिवपाक शकना फायर स्टेशन जावं आनी तांकां सांगलें एटलिस्ट एक व्हेहिकल तर दवरचें आतां तुमी पळयता आसतले GMC जावं प्रायम लोकेशन्स आसा आनी मेन इन्स्टिट्यूट्स आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी त्या इन्स्टिट्यूट्साक फाल्यां केन्नाय उजो लागलो चूक करून फायर ब्रिगेड एकूच फायर ब्रिगेड तुमकां सांगपाक सोदता आमच्या ज्युडिशनान एकूच फायर ब्रिगेड आसा ती म्हणजे ओल्ड गोवा आनी ओल्ड गोवा सानांद्रे मतदारसंघ तसोच कुमारजुवा मतदारसंघ आनी कितलो एरिया वस्ट आसा ती तुमकां सगळ्यांक खबर आसा फेरी काडची पडटा दिवाळी जावं दुसरे तेंचे एरियेन वयतना फेरी काडची पडटा सो खूब डिफिकल्टी जाता त्यो टायमार पावना लेट पावता केन्ना केन्ना फूल दीस वयता आमकां फायर ब्रिगेड पावपाक लागून सो हे आमी डिमांड घातला मात सीएमान सांगला आपूण तेजेर व्हेरिफिकेशन करतलो आपूण पळयतलो म्हणून फ्रीडम फायटर्सांक जॉब म्हणून तेजेर तुमी कितें रेट केले तेजेर कितें जालें बेजिकली आमचो फ्रीडम फायटरांक जॉब दिवचो आनी तेंचो जो अत्याचार इतली वर्सां जाली आतां 60 वर्सां मायज जाल्ली आसा आनी हेजेर तांकां क्लियर कट जितले आसा तांकां सगल्यांक जॉब दिवचो म्हणून आमी मागलेली मागणी केल्ली तितून ताणें सांगला की 15 ऑगस्टाक 60 जाणांक घेतलो आनी बाकीच्यांक बिफोर ऑक्टोबर म्हटल्यार आपूण क्लियर करतलो आतां कितलें आश्वासन खरें कितलें आश्वासन फोटींग तें जेन्ना दिता जावं जॉब्स मेळटा तेन्ना कळटलें तितून आनीक 26 जाण जे आसा ते अनरेजिस्टर्ड म्हणून आसले आनी तेंच्यांनी रेजिस्ट्रेशन केल्लें आनी तेंकां तो म्हणटा अजून पर्यंत आमी कन्सिडरेशन घेवंक ना म्हणून सो आमी मागणी केल्ली आसा की तेंकांय घेवचें म्हणून आनी कितें बॅकलॉग आसा एंटायर बॅकलॉग क्लियर करून उडोवचें आनी जें करून तेंकां न्याय मेळटलें कित्याक आयज तुमी पळयता आसतले कितलेच जाणांची परिस्थिती विकट जाल्ली आसा ते आमकां पासून मेळपाक येयल्ले तेन्ना तेंची परिस्थिती खूब विकट जाल्ली एक असो फ्रीडम फायटर आसा केरी गांवचो तेंचे बाबड्याचें घर पासून सारकें ना मातयेचें घर कोलॅप्स जावपाक पावल्लें आसा इतली परिस्थिती आनी तेंचे कडेन खावपाक जेवपाक पासून सारकी परिस्थिती ना सो तेंकां खंय ना खंय आतां तरी तेंकां सपोर्ट दिवन तेंकां खंय ना खंय फुडले हेका आनी एक डिमांड आसलो तो म्हणजे कोणाक 50 वर्सां प्लस जाल्लीं आसा तेंकांय खंय ना खंय कंपन्सेशन दिवचें कितें तरी कंपन्सेशन दिवचें थोड्या जाणांक 60 वर्सां पासून जालें आसतलीं सो खंय ना खंय तेंकांय एडजस्ट करपाक जाय आनी कितें ना कितें कंपन्सेशन तेंकां दिवपाक जाय. विरेश काल आनी एक सीएमान तुमकां फकाणान जावं हें म्हणलेलें की तुमी इंडिया जो अलायन्स जाला ताजे तुमी पार्ट जातले काय म्हणून असो एक सीएमाक खूब फकाणां करपाक ह्या दिसान संवय जाल्ली आसा आनी तो फकाणांनी सगळे उडयता जे सिरियस मॅटर्स आसता ते सिरियसली घेयना आनी जे सिरियसली आमकां जाप जाय आसता त्यो जापे दितना सो कितें प्लॅन आसा अजून पर्यंत आमचो तशें कांय हें जावंक ना स्टँड आमचो कांय ना पार्टीचो बट जेन्ना पार्टी CEC मिटींग जाता तेन्नाच आमी डिस्कस करतले बट आतां सद्याक तरी अजून कांय ना मुद्दो आसा पूण तुमच्या मुखार अजून पर्यंत कांय हें जाल्लें ना.